पणजी शहरात येरादारी सुरळीत जावपा खातीर सरकारान कदंबाच्यो ईव्ही बस सेवा सुरू केल्ल्यो। हाका लागून खासगी बस सेवा बंद जातली म्हणून बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। हे याचिकेची सुनावणी मंगळारा जाली आनी कोर्टान कदंबा ईव्ही बशी बरोबरूच खासगी बशी लेगीत सुरू उरच्यो असो निर्णय निकालात काडलो। पणजेत खासगी बस चलोवपाक परवानगी दिवन न्यायालयान दिलासो दिला अशें बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकरान सांगले। सध्या पणजे 80 खासगी बशी जाल्यार 42 ईव्ही बसी चलतात। स्मार्ट सिटीच्या संदर्भान विषय आल्लो आयज की स्मार्ट सिटीच्यो 28 डिसेंबराक 2023 जे नोटिफिकेशन येयल्ले त्या प्रमाणे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन सजेशन मागयल्लेले आनी मागीर हुकुमशाही पद्दतीन सरकारान 14/3 म्हणजे 14 मार्चाक 2024 परत नोटिफिकेशन इश्यू केले आनी आमच्यो प्रायवेट बसी ज्यो चलताल्यो त्यो सगळ्यो काडल्यो त्या रुटा वयल्यो। जवळ 80 बसी आनी पोटार पाय दवरपाचो प्रयत्न केल्या उपरांत आमी इमिजिएटली हायकोर्टान पेटिशन फायल केले। हायकोर्टांतल्यान खंय तरी आर्ग्युमेंट सगळे जाल्या उपरांत सरकारान नमते घेतले आनी थंयसर प्रायवेट बसी आमच्यो ज्यो आहा ह्यो एलाव केल्यो चलोवपाक। मागीर आमकां आदळून येयलें परत की परमिटां जी आहा रेग्युलर करिना, मागीर आमची टेम्पररी परमिटां आहा ती ग्रांट करिना म्हणून तेका लागून आमी काल परत हियरिंग जाला ते आमी मेन्शन केले आनी काल परत सरकारान थंयसर म्हणजे हायकोर्टान डायरेक्शन दिले सरकाराक आरटीओ की तुमी ती परमिटां वगैरे कितें जे आहा अकॉर्डन्स टू द लॉ म्हणजे कायद्या प्रमाणे जे सगळे आहा ते तुमी ग्रांट करपाक जाय, एप्लिकंटांक रिलीफ दिवपाक जाय, हे सगळे काल ऑर्डर दिले। आनी दुसरी म्हणजे आमी 50 रुपया पर डे पळय जे आहा फिटनेस सोंपल्या उपरांत हे सरकारा कडेन परत आमी नोटीस दिवन बी आंदोलनाचो इशारो दिल्लो पूण मुख्यमंत्र्यान आमकां कितें आहा ते आपूण आश्वासन दिवन जे कितें विशय आहा ते सोडयता म्हणून सांगून फुडें धुकलपाक लायिल्ले ते आमी फुडें धुकयल्ल्यामुळे काल कितें आहा पयलो एक विशय सरकारान सोडयताना मुख्यमंत्र्यान 50 रुपया पर डे पळय जे लागू जाताले कमर्शियल व्हेकलांक ते माफ करपाचो निर्णय घेतलेलो आहा। फक्त 1000 सगळ्यांनी भरप, जवळ 50,000 60,000 जे बसीचे किंवा ट्रकांचे किंवा बाकीचे जे व्हेकल आहा कमर्शियल त्यांचे पळय जे जाताले ते सोडपाक सरकारान काल नोटिफिकेशन काडलेलें आहा। तेन्ना हांव सगळ्या बसकारांक आव्हान करता बाकीचे कमर्शियल व्हेकलांक की तेंच्यांनी ह्या संदीचो लाभ घेवचो।